गोंय राज्य वेटलँड प्राधिकरणान जुवारी तळ्याक पाणथळ जमीन म्हणून अधिसूचित करपाचे प्रक्रियेक सुरवात केल्या। प्राधिकरणाची 13वी बसका जाली। जुवारी तळ्याक पाणथळ म्हणून घोषित करपी मसुदो जारी करचो म्हूण सरकाराक शिफारस केल्या। मसुद्यातल्या अधिसूचने प्रमाण सांकवाळ्यातले जुवारी तळ्याचे क्षेत्रफळ 1,36,840 स्क्वेअर मीटर आसा। हे तळे वेटलँड रूल्स 2017 खाला पाणथळ जमीन म्हणून अधिसूचित करची अशी शिफारस केल्या। ही जमीन पाणथळ म्हणून घोषित जातात थंयसर व्यावसायिक प्रकल्प, रेंव, चिखल, माती काडपाक, अतिक्रमणाक बंदी येतली। फकत धर्मीक कार्यां वृक्षारोपण करपाक मेळटले म्हूण मसुद्यात नमूद केला। हो मसुदो लोकांक खातीर उक्तो केला। सुचोवणी हरकतीं खातीर लोकांक 60 दिसांचो प्राझ दिला। आता मेरेन प्राधिकरणान 50 पाणथळ सुवाती सोदून काढल्यात। तातूंतले 15 अधिसूचित केल्यात। तशेंच 29 पाणथळ सुवातेक मसुदो अधिसुचोवणी जारी केला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विक्रम नायक।